एक बरी बुन्याद जाईल। आयज जे कितें चल्लां तें सगळ्यांच्या मुखार आसा। दुसरे कडेन आमचे जे टॅक्सी भाव आसा, गेलीशी खुबशीं वर्सां जालीं कांयशे मंत्री आनी आमदार तेंचे कडेन पॉलिटिक्स करीत आसा। तेंच्यांनी टॅक्सी भावांचो हित हो केन्नाच चिंतलो ना। टॅक्सीकारांनी जर आपले विचार दवरचो जाल्यार तांकां प्लॅटफॉर्म दिले ना। आम आदमी पक्षाचो सरकार म्हणटा येता पळय तो की तुमच्या लागून आमी कॉर्पोरेशन फॉर्म करतले आनी कॉर्पोरेशनाक बरे जे लायक मायंडेड टॅक्सीकार आहा तांकां घालतले। तुमची पॉलिसी तुमी फ्रेम करा। म्हाका दिसता हांगा खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो आसा गोंयकारांक की आपले जे कितें विचार आहा पळय ते फुडें काडपाक। कांयशे मंत्री आनी आमदार खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आपल्या बायलांकूय बसोवंक सोदता इलेक्शनाक। म्हाका दिसता पॉलिटिक्साचो धंदो करचो न्हू, खुबशे पयशे जे इन्वेस्टमेंट म्हणटा आमी ते इन्वेस्टमेंट खुबशे मंत्री भायर सरल्या। लोकांक पयशे दिवपाक जाय, इलेक्शना कडेन भरपूरशे पयशे येतले। मागता सगळ्यां कडेन